नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. आयज भारत खाद्यान्न मळार मोठो निर्गतदार आनी संवसारा खातीर विश्वासाचो भागीदार. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शेतकी अर्थतज्ञांचे 32वे आंतरराष्ट्रीय परिशदेचें उक्तावण करतना उलयले. प्रधानमंत्र्यांच्या यजमानकेन CCAचे बसकेन देशभरान 8 नव्या एक्सप्रेस वे महामार्ग प्रकल्पांचो बावटो. 935 किलोमिटराचे 50,000 कोटी रुपया खर्चाचे प्रकल्प. सर्वोच्च न्यायालयान देशभरान घडोवन हाडिल्ले खासा लोक अदालत सप्तकांत 1000 वयर अडकिल्ल्यो केशी तडीक. केंद्रीय कायदो मंत्री आनी सरन्यायाधीशांनी केली तोखणाय. कर्नाटकांतल्या वाल्मिकी मुडा घोटाळ्याच्या प्रकरणात सिद्धरामय्या सरकाराच्या आड भाजपा आनी JDSची बंगळुरू सावन मैसूर मेरेन मैत्री पदयात्रा. मुख्यमंत्री देवदर्शन येवजण परत लागतली चालीक. दयानंद सामाजीक सुरक्षा येवजणेच्या लाभार्थ्यांक अर्थीक मजत वाडोवपाचो सरकाराचो विचार. मंत्र्यांची म्हायती. पॅरीस ऑलिंपिक सर्तीन नेमबाजीन तिसरे पदक जोडून हॅट्रिक करपाची मनु भाकराची संद चुकली. धनुर्धारेन दीपिका कुमारीन जर्मनीच्या कोप्रानाड जोडले जायत. आता खबरो विस्तारान. एका तेंपार शेतकी खाद्यान्न आयात करपी भारत आयज ह्या मळार निर्गतदार आनी संवसारा खातीर मोठो आदार जाला. दूद, साकर, कापूस, च्या, मसाले, कड्डणां, गंव अशा पिकावळीन भारत आघाडीचेर आसा. आयज देशांत 500 वर शेतकी महाविद्यालयां, 700 शेतकी संशोधन संस्था आसात. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी संवसारीक शेतकी अर्थतज्ञांचे परिशदेन भारताच्या शेतकी मळावेले तंत्रज्ञानाचे उदरगतीचो उल्लेख केलो. शेतकी अर्थतज्ञांची 32वी आंतरराष्ट्रीय परिशद भारतांत जाता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज नवी दिल्लींत हे परिशदेचें उक्तावण केले. त्या वेळार ते उलयताले. एक फूड सरप्लस देश है. आज भारत दूध, दाल और मसालों का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है. भारत फूड ग्रेन, फ्रूट, वेजिटेबल, कॉटन, शुगर, टी, फ्रेम्ड फिश, इनका दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है. एक वो समय था जब भारत की फूड सिक्योरिटी दुनिया की चिंता का विषय था. एक आज का समय है जब भारत ग्लोबल फूड सिक्योरिटी, ग्लोबल न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, इसके सॉल्यूशन देने में जुटा है. शेतकी हे भारताचे अर्थव्यवस्थेचो कणो. प्रधानमंत्री भारतान विकसित जावपी स्थायी, बिगर रसायनीक आनी हवामान बदल रोधक शेतक पिकांचे जातींचो तशेंच ड्रोना सारकिल्ले तंत्रज्ञानाचो उल्लेख केलो. हे पिकावळीक उदकूय कमी लागता. मिलेट्साच्या उत्पादनांत संवसारीक आघाडीचेर आसा. संवसारा खातीर खाद्यान्न सुरक्षेचे मळार भारताचो हो मोठो आधार थारूंक शकता अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगले. एक किसान सॉइल हेल्थ कार्ड की मदद से ये जान सकता है कि उसे क्या उगाना है. वो सोलर पावर की मदद से पंप चलाता है और वेस्टलैंड में सोलर फार्मिंग से भी कमाता है. वो ई-नैम यानी भारत के डिजिटल एग्रीकल्चर मार्केट के द्वारा अपनी पैदावार को बेच सकता है. वो किसान क्रेडिट कार्ड का उपयोग करता है. वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से अपनी फसलों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है. किसानों से लेकर एग्री टेक स्टार्टअप तक, नेचुरल फार्मिंग से लेकर के फार्म स्टे और फार्म टू टेबल की व्यवस्था तक भारत में कृषि और उससे जुड़े सेक्टर लगातार फॉर्मलाइज हो रहे हैं.
केंद्रीय शेतकी आणि शेतकार कल्याण मंत्री शिवराज सिंग चौहान हे उक्तावणाक हजर आशिल्ले. संवसारभरातले 75 देशांचे व्यावसायिक आणि संशोधक प्रतिनिधी हे परिशदेन वांटेकार जाल्यात. परिशद 7 ऑगस्ट मेरेन चलतली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या यजमानके सकल मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक वेव्हार समितीन देशभरात 8 नव्या एक्सप्रेस वे महामार्ग प्रकल्पांचो बावटो दाखयला. एकूण 935 किलोमीटर लांबायेच्या ह्या 8 प्रकल्पांचेर सुमार 50,000 कोटी रुपया खर्च जातलो. वर्स 2047 मेरेन विकसीत भारताची मोख नजरे मुखार दवरून मुळाव्यो सुविधा उब्यो करपाच्या नजरेन हे प्रकल्प केंद्र सरकार चालीक लायता. बसके उपरांत केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी ही माहिती दिली. ह्या प्रकल्पांनी अयोध्ये खातीर 4 लेन रिंग रोडाचो आस्पाव आसा. नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट्स जो कि एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेस वेज हैं, आज कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में अप्रूव किए हैं. ये प्रोजेक्ट्स 935 किलोमीटर की टोटल लेंथ के हैं और इसमें 50,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा. कहां कहां पर हमें नए कॉरिडोर्स की नई कैपेसिटी की जरूरत है, वो ध्यान में रख के ये प्रोजेक्ट्स बनाए गए. विजन 2047 का विशेष ध्यान रख के इन प्रोजेक्ट्स को बनाया गया है. केंद्रीय शेतकी मंत्री शिवराज सिंग चौहान हांणी काँग्रेसीच्या शेतकारांविशीं राजकारणाचेर खर टिका केल्या. काँग्रेस पक्षाचे डीएनएतूच शेतकारां द्वेष आसा अशी टिका मंत्री चौहान हांणी संसदेन जाप दितना केली. फाटल्या 10 वर्सांत शेतकी मळा खातीर सरकाराची अर्थसंकल्पीय तरतूद 5 पटीन वाडल्या. वर्स 2014 27,000 कोटी रुपया आशिल्ली ती 2014 1,32,000 कोटी रुपया इतली वाडल्या. साऱ्यावेली सवलत जमेक धरल्यार ती 1,75,000 कोटीचेर पावल्या. हाचे वयल्यान मोदी सरकाराची शेतकी मळाविशीं कटिबद्धता स्पष्ट जाता अशें मंत्री चौहान हांणी सांगलें. कांग्रेस के डीएनए में ही किसान विरोध है, मैं ये कहना चाहता हूं. ये आज से नहीं प्रारंभ से ही कांग्रेस की प्राथमिकताएं गलत रही है. देशभरात सर्वोच्च न्यायालयान चालीक लायिल्ले लोक अदालत सप्तकान 1000 परस चड केशींची समजिकायेन तड लागल्या. हे खातीर केंद्रीय कायदो मंत्री अर्जुन राम मेघवाल हांणी उपक्रमाची तोखणाय केल्या. न्यायालयांनी प्रलंबीत केशींची तड लावंक लोक अदालती सारकेल्ले माध्यम हो म्हत्वाचे. लोक अदालत पक्षकारांचो विवेक जागृत करपाचो वावर करता. भारतीय संस्कृतीन तटांचे विशयांनी मध्यस्थीची परंपरा आसा. भगवान श्री कृष्णान हाची बरी देख महाभारताच्या महाझुजा आदी दिल्या अशें मंत्री अर्जुन राम मेघवाल हांणी लोक अदालत सप्तका खातीर सरन्यायाधीशांची तोखणाय केली. नवी दिल्लीन हे सप्तकाचे समारोप कार्यावळीन ते उलयताले. 29 जुलय सावन हे लोक अदालत सप्तक सुरू जाल्ले. हमारी भारतीय परंपरा रही है और इस परंपरा के कारण ही हम न्याय के श्रेष्ठ में भी श्रेष्ठ हो रहे हैं. इसलिए हमारी सभ्यता और संस्कृति दुनिया में अपने झंडे गाड़ रही है जी, इसमें कोई शक नहीं है. इसलिए एक कवि ने ठीक कहा है, यूनान और मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि ऐसी हस्ती मिटती नहीं हमारी. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड हांणी लोक अदालत यशस्वी करपी वेगवेगळ्या राज्यांतल्या ज्येष्ठ पदाधिकाऱ्यांची आणि अधोगत्यांचे संघटनांची तोखणाय केली. सर्वोच्च न्यायालयान दिल्लीत असले तरी ते पुराय देशाचे न्यायालय, ती फक्त जुईजांची संस्था न्हय ही भावना दवरून आपण वावुरता अशें सरन्यायाधीशांनी सांगलें. It was just a reminder that though we are at the apex of the Indian judicial system, we are in that sense so closely and deeply associated with the lives of our citizens. I hope that we will now institutionalize
this process of dispensing justice through Lok Adalats, because it's been one of my initiatives that whatever we do as a court must be institutionalized. It shouldn't be that just one-off initiative which is then forgotten for the future until 15 years later somebody else picks it up. कर्नाटकात काँग्रेस प्रणित सिद्धरामय्या सरकारान चलिल्ल्या भ्रष्टाचाराची आड भाजपा आणि जेडीएस पक्षाची मैत्री पदयात्रा आज बंगळुरू सावन सुरू जाता. ही यात्रा बंगळुरू सावन मैसूर मेरेन वतली. 5 ते 6,000 लोक हे पदयात्रेत वांटेकार जातले. 10 ऑगस्ट मेरेन ही यात्रा चलतली अशी माहिती भाजपाच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिल्या. सिद्धरामय्या सरकारान केल्ले वाल्मिकी मुडा कथित जमीन घोटाळ्याच्या प्रकरणात भाजपा आणि जेडीएस सीबीआय चौकशी आणि मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या हांचो राजीनामो मागतात. सिद्धरामैया और कांग्रेस पार्टी के डीएनए में ही घोटाला और करप्शन है, भ्रष्टाचार और घोटाला है. वाल्मीकि बोर्ड का पैसा किसी प्राइवेट व्यक्ति के अकाउंट में डालना और बाद में विथड्रॉ करना और उसको इलेक्शन के लिए यूज करना, और अभी मूडा में जो लैंड एग्जिस्टेंस में ही नहीं था वो लैंड अपने पत्नी के नाम पे लेकर डी नोटिफिकेशन करा के हजारों करोड़ रुपए को उनके हड़पना ये तो बहुत बड़ा स्कैम है. सिद्धरामैया को पहले इस्तीफा देना. The chief minister and his family are direct beneficiaries of a executive decision which has benefited them illegally, unethically, up to crores of rupees. And the facts are so simple that it's an open and shut case. The chief minister and his family have nowhere to hide. The allegations are very serious. It is time for him to resign. अनुचे कर मूल्यांकन वर्सा खातीर विक्रमी आयकर विवरणां सादर जाल्यात. वर्स 2024 ते 25 आयकर मूल्यांकन वर्सा 31 जुलै मेरेन एकूण 7 कोटी 28 लाख कर विवरणां आयकर खात्या कडेन दाखल जाल्यात. फाटल्या वर्सा परस हो आंकडो 7.5% चड आसा. हातूंत 5 कोटी 27 लाख आयकरदात्यांनी नवे आयकर प्रणाली सकयल कर विवरणां घाल्यात. जाल्यार पोरणे आयकर प्रणाली सकयल विवरणांचो आंकडो फक्त 2 कोटी 10 हजार इतलो आसा. 72% आयकरदात्यांनी नवी सुधारित आयकर प्रणाली आपणायल्या, जाल्यार 28% आयकरदाते आदले कर प्रणालीत आसात. 31 जुलयाक निमण्या एकाच दिसा 69,92,000 आयकर विवरणां दाखल जाली. खबरापत्रांत आतां घेवया एक ल्हानसो विसव. जब कोई नहीं था तब सिर्फ हम थे. आपको रोमांच की पराकाष्ठा तक पहुंचाने का गवाह बनते रहे हैं हम. खेल के मैदानों से कितने ही नायकों को बेजार होते देखा. तो कर्नम मलेश्वरी का सिडनी में नारी शक्ति का उद्घोष, शूटिंग में राज्यवर्धन राठौर का पहली बार पदक पर निशाना साधने से लेकर अभिनव बिंद्रा के स्वर्णिम निशाने तक, लक्ष्य से भटका नहीं डीडी स्पोर्ट्स. हम ही थे गवाह जब भारत के बॉक्सर्स विपक्षी के जबड़े से पदक छीनते दिखे. तो चीनी दीवार को ध्वस्त कर साइना नेहवाल की ऊंची उड़ान भरती शटल. पीवी सिंधु ने 2 कदम आगे बढ़ाते हुए लहराए भारतीय परचम. तो खूब लड़ी मर्दानी जैसी साथी ने रियो में कुश्ती के मैच से पदक निकाल इतिहास रचा. इतिहास को बनते बिगड़ते खूब देखा हमने. आज भी जब होती है खेलों की बात, डीडी स्पोर्ट्स है आपके साथ.
अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर। विसा उपरांत येवकार पळोवया मुखावेले खबरो। गृह आधार येवजणे खातीर ह्या फुडें विधवा बायलांक अर्ज करपाची गरज पडची ना। तिका 21 वर्सां पिराये परस धाकले भुरगे आसल्यार 4,000 रुपयाची म्हयन्याळी आर्थीक मजत लागू जातली अशें समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी सांगलां। ते काल समाज कल्याण खात्याच्या अर्थसंकल्पीय मागण्यांचेर जाल्ले चर्चेत जाप दिताले। फुडल्या 2 म्हयन्यांत मुखेलमंत्री देवदर्शन येवजण परत चालीक लागतली। दयानंद सामाजीक सुरक्षा येवजणे सकयल मेळपी आर्थीक रक्कम वाडोवपाच्या नजरेनूय सरकाराचो विचार चल्ला अशें तांणी सांगलें। जेन्ना आमची एक विधवा महिला गृह आधार घेता आनी तिका थी 1,500 रुपया मेळटा आनी सगळेच मागणी करतात ती जेन्ना विडो जाता तेन्ना हांगा विडोक 2,500 रुपया आमच्या सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटान मेळटात। म्हणजे ते 2,500 रुपया घेवपा खातीर ती थी बंद करची पडटा आनी हांगा येवची पडटा आनी 1 वर्सभर ती हांगाय ना थी ना अशें हातून भितर आसा। आमी ही नवी स्कीम करतात ती जर ती विडो आसा जाल्यार तिणें ते कट करपाची गरज ना आनी त्या महिलेचो जर भुरगें शेवटचे भुरगें आसा ते 21 वर्सांच्या सकयल 18 न्ही आमी 21 कित्याक लागून घेतात तर ते एम्प्लॉयेबल जाता कारण 18 वर्सां पर्यंत शिकत रावता म्हणून 21 वर्सां जाली जर जायत जाल्यार आमी ताका 2,500 हे आनी 1,500 गृह आधाराचे मेळून 4,000 दिवपाची स्कीम। गोंयच्यो पोरण्यो इमारती दायज म्हत्वाचे वास्तू आनी देवळां हांचो सांबाळ करपा खातीर सरकारान दायज धोरण थारावचें अशी गरज फातोर्डेचे आमदार विजय सरदेसाय हांणी काल विधानसभेत उक्तायली। पुराभिलेख खाते आनी समाज कल्याण खात्याच्या अर्थसंकल्पीय मागण्यांचेर घाल्ल्या कपात सुचोवणेचेर उलयतना आमदार सरदेसाय हांणी ही मागणी केली। सांखळे किल्ल्याचे काम पुराय जावंक ना ते बेगीन पुराय करचे तशेंच दायज आनी इतिहासीक सुवातांनी भेट दितल्या लोकांच्या गरजेच्यो सुविधा उपलब्ध करच्यो अशें आमदार सरदेसाय हांणी सांगलें। सांखळेचो फोर्ट आहा सांखळेच्या फोर्टाचें काम कंप्लीट जावंक ना 3 वर्सां जालीं। म्हाका कळटा ते भशेन हे फायनान्स म्हणटा PWDन करूंक जाय तूं थंय घालता कन्सल्टंट PWD रिकॉग्नायज करना हे बोवाळान तो सांखळेचो फोर्ट मुखेलमंत्र्याच्या मतदारसंघात कंप्लीट जायना। सो स्पेशलायज डिविजन PWDन तुका दिवंक जाय ना तुवें तुजें डिविजन फॉर सिवील वर्क क्रिएट करपाक जाय ना जाल्यार तुजी कामां खंयच फुडें वचची ना। फंड्स फॉर रिपेअर ऑफ ओल्ड टेम्पल्स एंड रिलिजियस स्ट्रक्चर्स डिटोरिएटेड ओवर इयर्स हे तुम्ही वापरतले जाल्यार तुवें तुजे कडेन हे सेल जाय ना जाल्यार ते कांयच तूं करूंक पावचो ना। हेरिटेज एक्सप्लेन करपा खातीर तुवें तांकां सपोर्ट करूंक जाय आनी सपोर्ट करप म्हणल्यार पयशे दिना जाल्यार एटलिस्ट पब्लिसिटी करपाक तांकां फॅसिलिटी दिवंक जाय। हे कितें तरी आधार सरकाराचो जावंक जाय। दयानंद सामाजीक सुरक्षा येवजणेच्या लावार्थ्यांक आर्थीक मजत वेळार मेळूंक जाय अशी मागणी विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव हांणी विधानसभेत केली। समाज कल्याण खात्याच्या अर्थसंकल्पीय मागण्यांचेर घाल्ल्या कपात सुचोवणेचेर आमदार युरी उलयताले। समाज कल्याण येवजणेचे पयशे लोकांक वेळार मेळना हे गजालीन सरकारान लक्ष घालचें अशें तांणी मागलें। DSSाचेर जेन्ना उलयतना आय बिलीव सगळ्यांक खबर आहा एंड इट्स अ प्रॅक्टिकल प्रॉब्लम ऑल्दो द मिनिस्टर सेज जस्ट बिफोर हीज क्वेश्चन जेन्ना येता डिमांड जाता ही सेज एवरीथिंग इज क्लियर यू इमॅजिन an elderly lady 80-year-old goes to the bank, goes on a pilot, goes on a bus, goes there and checks in the bank that she feels that 2,000 rupees elai kamo. She goes there. The ospa yopa taka 450 rupiya ezo maka dista expenses jata. But they come back saying that they have not received the amount. Second, again after 15-20 days they go again the same thing. So 3 months, 6 months. Yem pade ha this delay हुई ना हुई दिस डिले नीड्स टू स्टॉप। जे 3 months 6 months जाता हे हुई ना हुई बंद जावपाक जाय। मिरामार शारदा मंदिरा लागसारचो धोक्याचो लोखणी पूल महापालिकेन मोडपाक सुरवात केल्या। लोकांक शाळेचे विद्यार्थी आनी पालकांक रस्तो पार करूंक म्हणून हो पूल आदी बांदिल्लो पूण तो कळमेवन फ्राक जाल्ल्यान केन्नाय मोडपाची परिस्थिती आशिल्ली। ते फाटभुंयेर तो मोडचो म्हूण लोक मागताले। ते फाटभुंयेर महापालिकेचे सांगण्यावयल्यान भौशीक बांदकाम खात्यान ताची पळोवणी करून तो मोडपा विशीं अहवाल दिलो। ते प्रमाण पूल मोडपाचें काम सुरू जालां। फुडले 3-4 दीस ते चालू उरतले।
हे खातीर मिरामारचो दोतोर जॅक सिकेर मार्ग लोकांक 9 ऑगस्ट मेरेन बंद दवरला. येरादारी दुसऱ्या मार्गान सोडल्या. शारदा मंदिराच्या भुरग्यांकूय शाळेक सुटी दिल्या. उत्तर गोंय जिल्लोधिकाऱ्यांनी ते विशीं भौशीक कवणी जारी केल्या. It took us quite a while to get it done. We had to get a lot of procedure was there to be done. We had to get a stability report and everything. So now it's finally ready to come down. We've appointed a contractor from the corporation side. What we've told him is now not to cause any inconvenience to the school. Basically, we want all the work to get done by Sunday because all the students have their syllabus and everything that they need to catch up with everything. So we're trying to get that as rushed as possible. We just want to thank everyone for their patience also. But it's finally coming down. मायनडान पालसाणा कोसळिल्ल्यान घडिल्ल्या अरिश्टान सोद आनी बचाव कार्य निमण्या खिणा मेरेन झुजा पावंड्यात चालू आसा. राज्य आनी राष्ट्रीय अरिश्ट वेवस्थापन दळां, जिल्लो प्रशासन आनी सेना हे मोहिमेन दीस रात वावुरता. जीव आशिल्ली एकूय व्यक्ती सुटूंक जायना अशे तरेन बचाव मोहीम चल्ल्या. ड्रोन आनी जीपीएसाचो वापरूय चल्ला. सेना दळां हेलिकॉप्टरा वरवीं संपर्क तुटिल्ल्या वाठारांतल्यान लोकांक भायर काडपाचे मोहिमेचेर आसात. श्वान पंगड ढिगाऱ्यांनी शिरकल्ल्या लोकांची सोद घेतात. विस्थापीत लोकां खातीर सुरू केल्ल्या 91 शिबिरांनी मेळून 10,000 वयर लोक आसात. हे अरिश्टांत मरण आयिल्ल्यांचो आंकडो 210 वयर पावला. दोनूय कडेन लोक अजून बेपत्ता आसा. हिमाचल आनी उत्तराखंडान ढगफुटी उपरांत पावसाना कोसळिल्ल्यान शिरकल्ल्या यात्रेकरूंक भायर काडपाची मोहीम झुजा पावंड्या चालू आसा. केदारनाथ धाम तशेंच लागसाच्या वाठारांनी शिरकल्ल्या आतां मेरेन 7,000 यात्रेकरू आनी थळाव्यांक सुरक्षीत सुवातांनी हलयल्यात. SDRF, NDRF आनी पुलीस हे मोहिमेन गुंतल्यात. अजून हजारभर वयर लोक शिरकल्ले आसात. 31 तारखेक ढगफुटी उपरांत हे अरिश्ट आयिल्ले. 31 जुलाई को केदारनाथ एरिया में जो है भारी बारिश की वजह से काफ़ी जगह पे लैंडस्लाइड हुआ है और उसकी वजह से रोड भी क्षतिग्रस्त हुए हैं. लगातार जो है उसके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है. काफ़ी लोगों का जो है क्योंकि नेटवर्क कनेक्टिविटी ना होने की वजह से और बारिश की वजह से अपने परिवारजनों से संपर्क नहीं हो पा रहे थे, परंतु जब उनका रेस्क्यू किया गया तो काफ़ी लोगों ने अपने परिवारजनों से संपर्क भी किया हुआ है और काफ़ी लोग अपने घरों पे जो है सकुशल पहुँच भी गए हैं. कुछ जगह पे ऐसी सूचनाएं चल रही है कि काफ़ी लोग मिसिंग हैं. तो जितने भी लोगों की हमारे पास सूचना आई है वो ऑलमोस्ट सभी लोग अपने घरों पे जो है वो पहुँच गए हैं. तो किसी भी तरह की ऐसे अगर कोई भ्रामक सूचनाएं फैलाता है तो उसमें विश्वास न करें. अगर आपका परिवारजनों से संपर्क नहीं हो रहा है तो पुलिस से जरूर संपर्क करें. अयोध्येन 13 वर्सांच्या चलयेचेर जाल्ल्या सामुहीक बलात्काराच्या प्रकरणात उत्तर प्रदेशाच्या योगी सरकारान खर कारवाय सुरू केल्या. सपाचो आरोपी खासदार मोहित खान हाच्या बेहिशेबी मालमत्तेचेर बुलडोजर भोंवडोवपाक सरकारान पावल उखल्ला. तशेंच ताची बेकरी सील केल्या. भाजपाचे थळावे मंत्री संजय निषाद हांणी पीडित चलयेच्या घरा वचून तिची वासपूस केली. आरोपी खासदाराचे खर कारवाय जाय, ताका फाशीची ख्यास्त जावंक जाय, हे खातीर आपूण सपाचे कचेरे भायर धरण्याक बसतलो अशें निषाद हांणी भावूक जावन सांगलें. शपथ करूंगा अत्याचारी का कोई जाति नहीं होता है उसका साथ न दे और ऐसे अत्याचारियों के खिलाफ मैं समाजवादी पार्टी में उसके कार्यालय में जाकर धरना दूंगा कि ऐसे समाजवादी पार्टी से नारा देने वाले सांसद को पार्टी से बाहर करें और उसे उनकी सदस्यता समाप्त हो जाए. जो इस सांसद ने उसका उनके लिए पैरवी की है पूरे के पूरे उसके मुकदमा नहीं होने दिया. कई दिन तक वो 13 साल की बच्ची है. 13 साल की बच्ची कहाँ जाएगी, कहाँ मुंह दिखाएगी और किस तरीके से ये मेरे समाज के ऊपर अत्याचार हो रहा है. इसमें किस तरीके से होगा, अंग्रेजों से लड़ा, मुगलों से लड़ा, आपकी अत्याचारियों से कैसे रहा जाएगा. मैं समाज से अपील करता हूँ कि ऐसे लोगों के खिलाफ खड़ा हो और अपने न्याय के लिए मेरा साथ दें और मैं उसे जहाँ तक हो सकता है उसे लड़ाई लड़ने का काम करूंगा. भारतीय हवामान खात्यान गोंय, कोकण, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात आणि कोकणात दाट उटंगराची ऑरेंज शिटकावणी जारी केल्या. खेरीज राजस्थान, उत्तराखंड, राजस्थान, अस्तंत बंगाल, बिहार आणि ईशान्य भारतान फुडले 4 दीस उटंगराची ऑरेंज शिटकावणी आसा. अस्तंत बंगालाचो गंगा वाठार आणि झारखंडात कमी दाबाचो पट्टो तयार जाता. ताका लागून वादळी हवामान तयार जावपाची परिस्थिती तयार जाल्या अशें हवामान खात्यान म्हळां. हो पट्टो उत्तरी अस्तंतेचे दिशेन सरकता. गोंयचे वेधशाळेन दिल्ले म्हायती प्रमाण गोंयांत आतां मेरेन पावस 130 पावला. वर्सुकी सरासरी परस हो पावस 55% चड आसा.
बुट्टी आणि फूग मारून झाडापेडा कोसळपाचे प्रकार चालूच आसात. न्हयांक हुंवार मारला. आयज आनी फाल्यां गोंया खातीर दाट उटंगराची ऑरेंज शिटकावणी आसा. खबरापत्रांत आतां घेवया एक ल्हानसो विसो. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती. देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे. सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल. बॉलीवुड या हॉलीवुड, बीते दिनों की याद, इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस का हाल, ओटीटी पर है किसकी धूम, थर्सडे मॉर्निंग है मनोरंजन से भरपूर. डीडी मॉर्निंग शो सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे दूरदर्शन पर. उपरांत येवकार पळोवया मुखावेले खबरो. पॅरिसांत चालू आशिल्ल्या ऑलिंपिक सर्तींत भारताची 2 पदकां जैतिवंत नेमबाज मनू भाकराची 3रे पदक जोडपाची संद आयज चुकली. 25 मीटर पिस्टल बायलां गटान निमाणी फेरी आयज दनपारां चॅट रॉक्सान जाली. हे सर्तींत 4थे सुवातेर उरिल्ल्यान मनूची हॅट्रिक चुकली. हे आदी मनू भाकरान भारता खातीर बायलां 10 मीटर पिस्टल गटान आणि 10 मीटर पिस्टल मिश्र गटान कांस्य पदक जोडल्यात. हॅट्रिक केल्ल्या एकेच ऑलिंपिक सर्तींत 2 पदकां जोडपी मनू पयली खेळगडी थारल्या. पॅरीस ऑलिंपिक सर्तींत दुसऱ्या खेळान लक्ष्य सेनान बॅडमिंटनान सेमी फायनलींत पावन इतिहास रचला. संवसारीक 22व्या मानांकनाच्या लक्ष्य सेनान क्वार्टर फायनलींत संवसारीक 11व्या मानांकनाच्या चीनी तायपेच्या चाओ तिएन चॅनाक हारायलो. हॉकीन भारताच्या दादल्या पंगडान ऑस्ट्रेलियाक 3-8-2 हारायले. ऑलिंपिक सर्तींत 52 वर्सां उपरांत भारतान ऑस्ट्रेलियाचे जैत जोडला. आता भारताचे खेळ इंग्लंडाच्या आड जातलो. धनुर्धार्यांत दक्षिण कोरियाची तिरंदाजान भारताच्या दीपिका कुमारीक क्वार्टर फायनलींत हारायले. राज्य दिव्यांगजन आयुक्ताच्या कचेरेच्या वतीन घडोवन हाडिल्ले राज्य पॅरा स्विमींग वस्तादपण 2024 सर्तीक बरेपैकी प्रतिसाद मेळ्ळो. गोंय पॅरा ऑलिंपिक संघटनेच्या आदारान पणजेन एसएजी कांपालावेल्या स्विमींग पुलान ही सर्त जाली. वेगवेगळ्या पिरायेचे मेळून वेगवेगळ्या गटांनी एकूण 23 सर्तक वांटेकार जाल्ले. सर्तीची इनामां वांटपाच्या सुवाळ्यात समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय, पणजेचे महापौर रोहित मोन्सेरात, राज्य दिव्यांगजन आयुक्त गुरुप्रसाद पावसकार आणि पॅरा स्विमींग संघटनेचे अध्यक्ष डॉ वीरेंद्र कुमार दबास हे हजर आशिल्ले. मंत्री फळदेसाय हांणी दिव्यांगजनां खातीर गोंय सरकार घडोवन हाडटा त्या पर्पल महोत्सवाचो उल्लेख केलो. येता त्या ऑक्टोबरांत राष्ट्रीय पॅरा स्विमींग वस्तादपण सर्त घडोवन हाडपा खातीर सरकाराच्या वतीन सगळ्या सहकार्याचे उतर दिले. Special Olympics in Germany. This time also we are expecting, and India got 203 medals. Special Olympics, but this is little bit difficult task. You know, para participation itself is a great achievement. You know, when we are taking 85 participants, it's a great honor for all those players who will be participating at Paris. It is nice to have more and more inclusive sports. I've been practicing with the help of coach, Honda coach. He's been helping me from 1 year now. खबरो सोंपोवच्या आदी परतून एक फावट पळोवया मुखेल खबरो. आयज भारत खाद्यान्न मळार मोठो निर्गतदार आणि संवसारा खातीर विश्वासाचो भागीदार. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शेतकी अर्थतज्ञाचे 32व्या आंतरराष्ट्रीय परिशदेचे उक्तावण करतना उलयले. प्रधानमंत्र्याच्या यजमानकेन सीसीएचे बसकेन देशभरान 8 नव्या एक्सप्रेसवे महामार्ग प्रकल्पांत बावटो. 935 किलोमीटराचे 50,000 कोटी रुपया खर्चाचे प्रकल्प. सर्वोच्च न्यायालयान देशभरात घडोवन हाडिल्ले खासा लोक अदालत सप्तकांनी 1000 वयर आडकिल्ल्यो केशी तडीक. केंद्रीय कायदो मंत्री आनी सरन्यायाधीशांनी केली तोखणाय. कर्नाटकांतल्या वाल्मिकी मुडा घोटाळ्याच्या प्रकरणात सिद्धरामय्या सरकाराच्या आड भाजपा आणि जेडीएसची बंगळूर सावन मैसूर मेरेन मैत्री पदयात्रा.
मुख्यमंत्री देवदर्शन येवजण परत लागतली चालीक. दयानंद सामाजिक सुरक्षा येवजणेच्या लावार्थ्यांक आर्थीक मजत वाडोवपाचो सरकाराचो विचार. मंत्र्यांची माहिती. पॅरिस ऑलिंपिक सर्तींत नेमबाजीन तिसरे पदक जोडून हॅट्रिक करपाची मनु भाकराची संद चुकली. धनुर्धारीन दीपिका कुमारीन जर्मनीच्या क्रोपना 8 जोडले जैत आणि उपरांत क्वार्टर फायनलींत ती हारली. इतल्यान खबरापत्र हांगा सोंपता. नमस्कार.